Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक वाखाणणी. तो सदांच आमचे भितर आसा, ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तेची जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आनी तो सोबीतकायेन भरला. आमेन. तेची सोबीतकाय म्हज्या जिवितान आसा, तेची सोबीतकाय तुज्या जिवितान आसा आनी तो सोबीत आसा. आमेन. आमी त्या देवाच्या हातीन आसा जो देव सोबीत आसा. देखून तेच्या सोबीतकायेन हांव सोबीत जाता, तेच्या सोबीतकायेन तुमी सोबीत जातात. पळयात, ह्या संवसारान सोबीतकाय म्हटल्यार कितें? आमकां दिसता सोबीतकाय म्हटल्यार आमी बरो मेकअप करप, सोबीतकाय म्हटल्यार आमी बरें न्हेसप, सोबीतकाय म्हटल्यार आमी बरो पावडर लावप. पळयात, ही जर सोबीतकाय आसली जाल्यार ती सोबीतकाय नश्ट जाता. म्हटल्यार थोडो वेळ ताकाय ती सोबीतकाय रावता आनी उपरांत ती सोबीतकाय रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तेका आमकां सोबीतकाय म्हणूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. तेका आमकां सोबीतकाय म्हणूंक जायना. कित्याक ती सोबीतकाय थोडो वेळ रावता. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना काय तुज्या लायफान तेजो इफेक्ट आसा, ती सोबीतकाय रावता. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार तुज्या लायफांतलो इफेक्ट वयता, ती सोबीतकाय वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां सोबीतकाय म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें? सोबीतकाय म्हटल्यार कितें? सोबीतकाय म्हटल्यार आमी जी पळयता ती सोबीतकाय न्हू. सोबीतकाय म्हटल्यार पवित्रपण. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार आदामान आनी एवेन ते फळ खाल्लें, त्या वेळार ती मेळी जाली. पूण देवान तांकां सांगलेलें, ज्या वेळार तुमी तें फळ खाताल्यात त्याच वेळार तुमी मरतल्यात. ज्या वेळार तुमी फळ खाताल्यात त्याच मोमेंटाक तुमी मरतल्यात. पूण ती मरोंक नात. प्रेज द लॉर्ड. ती मरोंक नात. प्रेज द लॉर्ड. पूण अशें कितें जालें जे तेंच्या लायफान भायर सरलें? प्रेज द लॉर्ड. तें म्हटल्यार पवित्रपण. पळय, समजून घेयात, पवित्रपण ही तुज्या लायफाची सोबीतकाय आसा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्रपण ही दर एका लायफाची पवित्रकाय आसा. पळयात, समजून घ्या. आतां जर सोबीतकाय जर म्हणटात जाल्यार तुमी सोबीतकायेक आमी कितें घालता? बऱ्यांतले बरे कपडे, बऱ्यांतले बरे आमी ड्रेस घालता, जेका देखून आमी बऱ्यांतली बरी दिसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार आमी पाताक करता, आमच्या जिवितान पवित्रपण ना, त्या वेळार आमी जरी बरी न्हेसल्या तरी आमी आत्मीक दृश्ट्या विंगळी आसा. प्रेज द लॉर्ड. जशे परी ते फळ खाल्ल्या उपरांत आदम आनी एवा विंगळी जाली. प्रेज द लॉर्ड. आतां ती कितें म्हणटा थंय उतरां? ती ह्या भाशेन ती उतरां म्हणटात, आमी विंगळी आसा. कितें म्हणटा? आमी विंगळी आसा. सो पयलें जाल्यार ती आदीं पासून विंगळी आसली आनी आतांय पासून विंगळी आसली. मागीर तांकां अशें कितें सजमलें विंगळेपणाचें? पळयात, तें विंगळेपण जावन आसलें पवित्रताय. प्रेज द लॉर्ड. तें विंगळेपण आसलें पवित्रताय. आनी पवित्रताय ज्या वेळार गेली, तेंचे भितर विंगळेपण आयलें. पळयात, हें विंगळेपण आमकां भोव प्रॉब्लमान हाडूंक शकता आमच्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायते जे शिकपण आसता न्हू, जायते जे शिकपण आसता, जायची जी पिडा आसता, ती ही विंगळेपणाक लागून येता. प्रेज द लॉर्ड. विंगळेपणाक लागून येता. पण अजूनही कोणाक सजमाना सोबीतकाय म्हटल्यार कितें? जर आमी सुजानाचो बूक वाचता जाल्यार, सुजानाची बूक वाचता जाल्यार एक बेस्ट देवाचें उतर जावन आसा. ते आपली सोबीतकाय देवाक सजमता आनी ती देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता.
पण सजवून घ्या तुमच्या जिवितांत देव ही सोबीत काय आसा. जर देव तुमच्या जिवितांत ना तर तुमी विंगळी आसा ते सदांच मतीन धरात. आमी कितलीं बरी आंगवस्त्रां घातली, आमी कितलीं बरी व्हडल्यांतली व्हडले ड्रेस घातली न्हू, कितलीं व्हडली पळयात, पूण तुजे भितर देवाची पवित्रताय ना तर तूं विंगया. प्रेज द लॉर्ड. तुजे भितर देवाची पवित्रताय ना तर तूं विंगया आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सजमता हांव कितें सांगता तें पळयात. आमच्या जिवितांत आमी सोबीत आसा वा ना हें आमच्या कपडे वरसून डिसायड जायना, तर आमच्या स्पिरिच्युअली लायफा वरसून डिसायड जाता. आनी जायतीं जाणां संवसारान कपडे घालुनूय पासून आज विंगळी आसात, कित्याक देवाचें पवित्रपण तेंचे भितर ना. आनी जायतीं जाणां आयज विंगळी आसोन प्रेज द लॉर्ड पवित्र आसात, कित्याक जाणा तेंच्या लागीं देवाचें पवित्रपण आसा. घडये तुज्या आंगाक कपडे ना आसात, घडये तुज्या कुडीक शर्ट ना आसा, पॅन्ट ना आसा घालून, पूण जर तुजी कूड पवित्र आसा विंगनाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ह्या विंगयपणा विशीं देव बरो उलयता. रेवलेशन म्हणटा जाल्यार हांव तुमकां एक नई आंगवस्त्र घालतलो. सर्गा राज्यार पासून एक आंगवस्त्र आसा, तशें संवसारान आंगवस्त्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त खुर्साचेर आसलो न्हू, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त खुर्साचेर आसलो, खिरीच भाशेन तो खुर्साचेर उमगावतालो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो विंगळो आसलो. हालेलुया. तेच्या आंगाक कपडे नासले. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या आंगाक कपडे. कित्याक जाणा आमचे सगळे म्हेळपण तेणी घेतलेले. आमचे सगळे कुडीन, आत्म्यान आनी जिवान सगळे मेळपण. पळयात, देवा सांगताक रावप चड बरें आसा. देवाक सोडून रावप म्हटल्यार चड वायट आसा. देवाक जर तुमी धरून रावतल्या तर तुमी देवा भाशेन जातल्या. जर देवाक जर सोडून जर रावतल्या तर तुमी सैताना भाशेन जातल्या. कित्याक देव हें तुमचें जिवीत आसा आनी जिवीतूच तुमचें देव आसा. देखून जॉन चॅप्टर 1:4 कितें म्हणटा, जुवाचो पयलो अवेसो आनी चवथ्यो ताचे सोवे जिवीत आसले. आमेन. ताचे सोवे जिवीत आसले. ताचे सोवे जिवीत आसले. आमेन. आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सजवून घेयात देवाचें उतर कितकें बलिश्ट आसा, देवाचें उतर कितलें सामर्थ्यशाली आसा तें. हालेलुया. हालेलुया. पळयात, जिवितान न्हू पवित्र रावंक सदांच चलात. पवित्र रावंक सदांच चलात. हय, हांव दर एक दिसा पवित्र रावता. कित्याक देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, जी कोण मेरी आसात तेणी आनीक जावचें, पूण जी कोण पवित्र आसात तेणी आनीक पवित्र जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात, आयज आमी जर पळयता जाल्यार आमच्या जिवितांत, तर आमच्या जिवितांत आमकां दिसता आमी बेश्टांतले बेश्ट कपडे घातले. पूण जरी तुवें बेश्टांतले बेश्ट कपडे घातले, संवसारांतलो सगळो म्हागायचो ड्रेस तुवें घेतले, पूण तुजें जिवीत जर पातकान आसा आनी तुजें जिवीत जर पातका वरवीं पाड जालेलें आसा, तर तूं शारिरीक रुपान जर तूं कपडे घालताय, शारिरीक रुपान तुवें गिरेस्त आसशील, पूण आत्मीक रित्यान तूं विंगय आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्मीक रित्यान तूं विंगय आसा. हालेलुया. आत्मीक रित्यान तूं विंगय आसा. सो आमी कितें करूचें, आमचें आत्मीक विंगयपण आमकां काडूंक जाता. सदांच मतीन धरात, आमचें आत्मीक विंगयपण काडूंक जाता तें एकाच नांवान,
जेजू ख्रिस्त. आनी त्या नांवान हर एक आत्मीक विंगयपण काडूंक जाता. हर एक आत्मीक विंगयपण. जो कोण जेजू क्रिस्ताक नेसता तो केन्ना विंगळ जायना आनी विंगळ रावना. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण जेजू क्रिस्ताक घेवन भोंवता तो केन्नाच विंगळ जायना. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त तुमच्या जिविताचो राजा आनी स्वामी आसा आनी तो धनी आसा. प्रेज द लॉर्ड. ताचें सगळें जिवीत आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलोंक जाय हर एक दिसा. हांव पळयात ज्या वेळार हांव केन्ना केन्ना तुमकां हांव स्टार्ट करता त्या वेळार कितें म्हणटा, थँक्यू जिजस आयच्या दिसा पासून तुजी सोबीतकाय आमचे भितर आसा आनी त्या सोबीतकायेन आमी चलता. कितें म्हणटा तेजो अर्थ कितें? तेजो अर्थ हे जावन आसा आमी आत्मीक रित्यान आत्मीक आंग वस्त्रां घातलेली भुरगीं आसा आनी देखून आमी सोबीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, देवाचें उतर सोबीतकायेन आमकां सजमयता आनी देवाचें उतर आमकां सजमोवचें पासतच आसा. पळयात, देव न्हू बाबा खूब बरो आसा. देव खूब बरो आसा. फकत कितें प्रॉब्लम जाता ना बाबा, आमकां गिन्यान ना देखून आमी नश्ट जाता. जर देवाचें जर गिन्यान आसा जाल्यार ना बाबा तूं केन्ना नश्ट जावचंय ना. आयज प्रॉब्लम कितें आसा जाणा, आमकां गिन्यान ना. जकरिया पासून सेम म्हणटा, ओसे पासून सेम म्हणटा, चॅप्टर 4:6 आमची परजां गिन्यानाक लागून आमच्या लागसून पयस आसा. म्हजी परजां गिन्यानाक लागून म्हज्या लागसून पयस आसा. हालेलुया. गिन्यानाक लागून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गिन्यानाक लागून. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आत्मीक विंगळेपण. पळयात सजमोन घ्या, एक पाव शारिरीक विंगळेपण. शारिरीक विंगळेपण आमकां धापूंक येता पूण आत्मीक विंगळेपण आमकां धापूंक येना. जेता काय जेजू ख्रिस्त तुज्या जिवितांत ना. आनी हेंच देवाचें उतर सांगता. आत्मीक विंगळेपण आमकां धापूंक येता, धापूंक येना. शारिरीक विंगळेपण आमकां धापूंक येता. सजमोन घेयात, घडये आमच्या लागीं चड पयशे नात, जर आमकां बरीं कापडां घेवंक पयशे नात, आमच्या लागीं तितले पयशे नात, पूण हांव म्हज्या देवाच्या बाबतींत संपूर्ण कायेन आसा. हांव म्हाज्या देवाक घेवन चलता. तुमी आत्मीक रित्यान विंगयनात. तुमी आत्मीक आंगवस्त्रां घातलेलीं आहात. आत्मीक आंगवस्त्रां. सजमोन घेयात बाबा. देव तुमचो कितें जाय कितें नाका तो दिता, पूण तो दिता म्हणून तो आमचो देव ना. हें सदांच सजमोन घ्या. सदांच मतीन घरा, तो म्हाका दिता म्हणून तो म्हाजो देव ना, पूण तो म्हाजो देव कित्याक आहा? कित्याक तो म्हाजो मोग करता आनी तेणी म्हाका आवयच्या कुशव्यान रचच्या आदी पासून म्हाका रचला आनी हांव तेच्या मनान आसा. तो म्हाका दिता म्हणून देव ना रे बाबा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो ऑलरेडी सगळें तुका दिलां. तेणी सगळीं ब्लेसिंगां तुजे भितर आसात. सगळीं ब्लेसिंगां तो तुका दिता. कित्याक ऑलरेडी सगळीं ब्लेसिंगां तेचे भितर आसात, ती तुजे भितर आसा. तुका मागोवचीच गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. तुका मागोवचीच गरज ना. थोडी जाणां म्हणटा मागीर ब्रदर थंय अशें कित्याक बरयलां, मागात आनी तुमकां मेवतलें, सोदात आनी तुमकां गावतले, दारार मारात आनी दार उगडटलें. अशें कित्याक बरयलां? पळया, तें जर बरयतना तेची जर फुडची लायन जर तुमी पळयतात जाल्यार तर जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा, ती लायन जावन आसा पवित्र आत्मे पासून. तुमी मागात पवित्र आत्मा म्हणटा. उपरांत जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? जो कोण भुरगो आपल्या बापाय लागीं जेवण मागीत तेका तो स्वरूप काडून दिना म्हणटा, विंचू काडून दिना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. सो तेच्या परस अदीक व्हरतो कितलो देव बरो न्हू. तुमकां मागताल्यांक तो पवित्र आत्मा दिवचो ना. सो जेजू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्या विशीं उलयतालो. जेजू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्या विशीं सांगतलो. न्हू आमकां मागो ना,
ऑलरेडी पवित्र आत्मे वरवीं सगळी ब्लेसिंगां आमचे भितर आसा. ऑलरेडी सगळी ब्लेसिंगां म्हजे भितर घेवन हांव चलतां. सगळें जें कितें आसा तें देवान म्हाका दिलां, कित्याक देव म्हाजे पासत आसा आनी तें जें कितें देवाचें ब्लेसिंग आसा तें सगळें म्हजे भितर पुरे जालां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तुका मागोवची गरज ना. तूं जेजू क्रिस्ताचो भुरगो आहे. 1 John chapter 3 क्लियर म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताची भुरगीं आहा. आमी देव बापाची भुरगीं आसा. जर भुरगीं आसान जाल्यार तुमी तेचे वारस जाल्यात. आमेन. तुमी तेचे नॉमिनी आसात. सो तुमी तेचे नॉमिनी आसात जाल्यार जें जेजूचें आसा, जें देव बापाचें आसा तेंच तुमचें आसा, तेंच म्हजें आसा. तुका मागची गरज. आमेन. सो पळयात देवाचें गिन्यान घेयात, चलात. कितें सत आसा तें वळखा आनी इम्पॉर्टंट बाबा कितेंय जावं सदांच मतीन धरात. तुमच्या लायफान पवित्र आत्मा सांगता कितेंय जावं सताक वेग मारात, सताक वेग मार. आतां सत म्हटल्यार कितें? सत म्हटल्यार ब्रदर राजू न्हू, सत म्हटल्यार खंयचो ब्रदर न्हू, सत म्हटल्यार आनीक कोण देवाचे सेवक न्हू. सत म्हटल्यार फकत बायबल. तुमी बायबलान कितें आसा तितलें सत मानून चल्ल्यात जाणा हें जिवीत तुमचे भितर आसा. हें जिवीत तुमचे भितर. तुमी एकूच काम करा. आयज जर तुमकां सर्ग पळोवंक जावना, आयज थोडीं जाणां म्हणटात हांव ब्रदर मेल्या उपरांत सर्ग दिसना. ना, मेल्या उपरांत केन्ना सर्ग दिसना ना. सर्ग ह्या संवसारान आसतानाच दिसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमी म्हणटाले सर्ग खंय आहा ब्रदर? सर्ग खंय आहा? सर्ग जावन आसा पवित्र पुस्तकांत. आमेन. आनी सर्गार वचोची वाट पवित्र पुस्तकांत. सर्गार वचोचो मार्ग पवित्र पुस्तक. कित्याक जेंकां कोणाक सर्गार वचोंक जाय पवित्र पुस्तकाक घेवन चलतलो, सताक घेवन चलतलो. पूण जेंकां कोणाक सर्गार वचोचो ना तो पवित्र पुस्तकाच्या भायर चलतलो. तुमी म्हणटले पवित्र पुस्तकाक, येस पवित्र पुस्तकाक घेवनूच तुमकां चलोंक जाय, तरूच तुमी सर्गार वयतले. प्रेज द लॉर्ड. देवान क्लियर म्हटलें, जेजू क्रिस्त देवान क्लियर म्हटलां हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. म्हाजे भायर आनी खंयची वाट ना जी सर्गार वयता ती. सो क्लियर वाट आसा पवित्र पुस्तक. कित्याक जॉन चॅप्टर 1:1 क्लियर म्हणटा आरंभाक शब्द आसलो, शब्द देवा सगळें आसलो, शब्द देव जावंसलो आनी शब्दूच जेजू क्रिस्त आसलो. आमेन. गॉड ब्लेस. विचार करात, सताक घेयात. कितेंय आसूं न्ही तुमच्या जिवितान सत घेयात. बायबलाच्या भायर वचोंक नाका, बायबलाच्या भितर रावात. बायबलाक घेवन चला. आयज खंयचोय जर देवाचो सेवकाक विचारताय जाल्यार तूं सेवक कसो जालें तो म्हणटा पवित्र पुस्तकांत. आनी कितें तूं सेवक कसो जालें देवाचें उतर आयको. तूं सेवक कसो जालो देवाचें. म्हटल्यार हर एक जी कोण देवाची सेवक आसा ती देवाचें उतर आयकोंक जाली न्हू आनी कितें वस्तू पळोवन. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाची वस्तू आयज पळय, आयज आमी जें कितें आमी चर्चीन पासून ज्या वेळार मीस करता त्या वेळारूय पासून देवाचें उतर थंय वाचलें वयता. कित्याक जर तो बायबलूच ना जाल्यार कांयच ना बाबा. इम्पॉर्टंट कितें? वर्ड ऑफ गॉड. इम्पॉर्टंट कितें? वर्ड ऑफ गॉड. आनी हें वर्ड ऑफ गॉड खूब इम्पॉर्टंट आहा. तेच्या भायर कांय ना. ह्या वर्ड ऑफ गॉडाक फॉलो करूंक जाय. आयज जितलें सांज जाला तें वर्ड ऑफ गॉड वाचून जालें. वर्ड ऑफ गॉड नुस्तें वाचून न्हू तर त्या प्रमाणें चलोन जालें, त्या प्रमाणें पाळून जालें. सो पळया देवाचें उतर कितें सांगता तें वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. तुजी सोबीतकाय आसा आनी ती सोबीतकाय घेवन आमी चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून त्या वेळा पासून ह्या तुजी उतरां पासून, तुजी उतरां आसा अश्नीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता आनी जो जिवीत बदलता तो एका नव्या वाटेक वयता. आमेन. गॉड ब्लेस.